आता पळोवया राज्यसभेच्या वेंचणुकेची खास बातमी। राज्यसभेच्या 16 सीटां खातीर वेंचणूक चालू आसा। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक या 4 राज्यांनी ही वेंचणूक सुरू आसा। कर्नाटकान 5, महाराष्ट्रान 6, हरियाणान 2 जाल्यार राजस्थानान 5 जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जातली। महाराष्ट्रान सकाळी 180 मतदारांनी मतदान केले। महाराष्ट्रान महाविकास आघाडीन राज्यसभे खातीर 4 उमेदवार दवरल्यात। हे 4 उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो महाविकास आघाडीन केला। मात विरोधी पक्ष आशिल्ल्या भाजपान लेगीत आपल्या कडेन मतांचो उणाव ना अशें सांगीत आपले उमेदवार दवरल्यात। देखून महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची मतां फुटपाची शक्यताय चड आसा। हे वेंचणुकेचो निकाल आयज सांजेच्या 6 वरां उपरांत मुखार येतलो।